मोगाचनो ह्या गवळ्या बऱ्या क्रिस्ता खऱ्या आठवड्याच्या तिसऱ्या कंदाक आमचे मध्ये आसात. ह्या वर्सा तांच्या याजकपणाचे वांगराळे वर संभ्रमचे मानादीक बाब ग्रेगोरी डिसोजा एक कार्मेलित याजक. 1946 वर्सा जल्माले ते ह्या वर्सा आपले जिणेची 80 वर्सां पूर्ण करतात. पेजार आणि पदुआ हांगासर तांचे मुळावे शिकप संपयत आस 1959 वर्सा कार्मेलित वर्दीन भितर सरले. ल्हानतावनूच शिकपात्यांशी वोड आसल्या तांणी तत्वशास्त्रांत BA, MA आणि PhD सनद्यो भारतांत आणि देवशास्त्रांत MA आणि दोतोर सनदी रोमाच्या तेरेझियनम विश्वविद्यानिलयांत तांणी आपणायल्यात. भारताक फाटीं आयल्या उपरांत मैसूर विश्वविद्यानिलयांत क्रिश्चियनिटी विभागांत प्राध्यापक जावन तशेंच विविध शिकपा संस्थांनी गांवांत तशें परगांवांत सैरे प्राध्यापक जावन निरंतर तांणी सेवा दिल्या आणि अजून ते दिवनूच आसात. तांच्या शिकपा आणि शिकोवपा अनुभवाचो फळ जावन जायते बूक तांणी बरयल्यात. सांगतास कार्मेलीत कर्नाटक गोंया प्रांताचे प्रोविन्शियल जावन एका अवधेक तांणी सेवा दिल्या मात्र न्हय, तांच्या मुखेलपणाखाल जायते संस्थे तांणी उबारल्यात. आज तांच्या गवळीक जिणेंत कशें क्रिस्ता सारके गवळी जावंक तांणी प्रयत्न केला म्हणलें आमचे संगी वांटून घेवचें उदार म्हणून तांणी दाखयलां. फादर, तुमकां ह्या गवळ्या बऱ्या क्रिस्ता कार्या आठवड्याक हांव स्वागत मागतां. फादर, जिणेची 80 वर्सां आणि याजकी जिणेची 50 वर्सां तुम्ही अजून सुटसुटीत दिसतात. आतांय मस्त बूक बरयतात, देश विदेशांत आतांय लेक्चर दिवंक वतात. तुमच्या सुटसुट्याक कारण कसलें आसत फादर? वय देवाच्या दयेन ताच्या कृपेन म्हाका 80 वर्सांची जिणी मेळ्ळी. जायते फावटी हांव सीक पडलो जाल्यार डाक्टराच्या म्हायती प्रमाणे हांवें मोरो जय आसलें आनी मरता म्हूण जाल्लो. सक्रामेंती मेळिल्ले म्हाका. पूण देवाचें मांडवळ दुसरीच जाल्ली. तितलें मात्र न्हय, हांव इतले पिड्यान आसलो की म्हाका याजकपणाची दिक्षा दिवन जो म्हूण न्ही थोड्या फावटी चिंतिल्लें आसा. आनी अशें हांवें म्हज्या माय बाबा बऱ्यो जाय म्हूण कागाद दिल्लेंय आसा. पूण देवाचें मांडवळ दुसरीच जाली. हांवें एका उतरान सांगचें जाल्यार ती एक देवाचें मांडवळ, दुसऱ्यांचें मागणें आनी आमच्या वोर्दीन मेळिल्लो म्हाका सहकार खंयच्या सुदारान खंयच्याय वेळार वखदा विशयान जावन खंयच्याय दुसऱ्या सवलती विशयान म्हाका कांयच उणें करूं ना. अशें 80 वर्सां जियोंक हांव पावलो. तुमी म्हणाल्यात सुटसुटीत आसात म्हणून. भायल्यान सुटसुटीत दिसता जावंक पुरो, पूण भितरल्यान कितें भोगता तें देवच जाणा. एका पिळेक हांगा कश्ट आसा, दूख आसा, एकसुरपण आसा, अस्कतगाय आसा, तें म्हाकाय आसलें. जाल्यार म्हजी जिणी याजकपणाची देवाची खुशी करच्यांत, म्हजो कायदो करच्यांत आनी दुसऱ्यांची सेवा करच्यांत हांव मग्न जावन आसलो. आनी त्याच प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतालो. केन्ना म्हजें मन दान मन हाचेर आसलें. म्हजे विशयान चिंतून म्हाका वेळ नासलो. अशें भविश्या देवाच्या कृपेन इतली वर्सां ताणें जिवंक भाग म्हाका दिलें. देवाक जावं अर्गां. पळय, तुमचे जिणेंत देवाची खुशीच वर्ती म्हण तुमी सांगलें. पूण तुमच्या बाळपणार तुमची आवय अंतरली आनी एक याजक जावंक तुमकां कुटुंबांत कसलो सहकार तुमकां मेळ्ळो आनी तुमच्या बाळपणाची जिणी कशी आसली फादर? वय बाळपणांत म्हाका याजक जायचें म्हूण आशा आसली. एक दीस फादर मोनीज म्हाका आपयता आनी म्हणटा म्हज्या बरेतून जाता ही म्हणून. हांवें कांय चिंतनासतना जाता म्हळें. आनी नंतर इस्कॉलांत येवन रावलो, बोर्डिंगांत रावलो. थंयच्यान कार्मेलीत गोंयांत म्हाका हाडलो. म्हणजे SLC जालें, बरे मार्क्स म्हाका मेळ्ळे. हांव फर्स्ट क्लास पास जालो. म्हाका याजक जायचें आनी रिलिजियस जायचें म्हूण आशा आसली. पूण खंयचे रिलिजियस मेळचें म्हणल्यार म्हाका समजनासलें. हांव घरा रजेर गेल्ल्या वेळार, पुरोहित जावन घरा रजेर गेल्ल्या वेळार म्हजे रिजल्ट आयले. फर्स्ट क्लास बरे मार्क्स मेळ्ळे म्हाका, बरे मार्क्स मेळ्ळे. ह्या घुसपुडेन खंयचे मेळान रिकचे म्हूण म्हाका समजनासतना म्हज्या आवय कडेन, मांय कडेन हांवें विचारलें, माय खंयचे मेळान रिकचे गी म्हणून.
तिणें काडल्या उतरां एक जाप दिले पुता तूं कार्मेलीत वड्डेक जॉयन जा कित्याक ती आमकां सायबिणीची व्हड म्हणून तिचें उतर सय एक डॉगमा देवाची खुशी जावं पावली आनी ताचे उपरांत म्हाका दुसरो चिंताप येवंकूच ना. हांगा गोंयांत आयलो तेन्ना फादर कॉन्स्टंटायन आनी बॉनिफेस फादर बर्नार्ड ते सगळे आसले. तांचे कडेन हांवें सांगलें तांकांय भोव खुशी जाली. अशें हांव कार्मेलीत वड्डेक जॉयन जालो. अशें निजाकी सांगचें जाल्यार आवयची एक प्रेरणा शिवाय कुटुंबान तावन म्हाका तूं ह्या जग जा रिलिजियस जा म्हूण कोणेंय सांगूं ना. म्हजी भयण रिलिजियस मेळाक मेळ्ळी जाल्यार तिणें जाल्यार म्हाका सांगूं ना. पूण एक देखीवन जिणी जियेतना कश्टी जिणी जियेतना सदांचें मागणें ते सनी आसलें भोवशा ताचो आदारी म्हाका आसलो म्हूण दिसता. फादर कार्मेलीत कित्याक जाल्यात म्हूण तुमी सांगलें. कार्मेलीत जावन तुमी जायती जबाबदारी तुमी खांदी मारल्या. ह्या वडीन तुमकां कितें एक आकर्शीत जाता फादर? जबाबदारी एक ती वडीचे वडील जबाबदारी दितात त्या दाळा तरणाटपणान तिके उमेदी आसता. अशें हें व्हड मेळून 3 वर्सांनीच हांव 2 वर्सांनीच ह्या गोंयांताचो वडील जालो. उपरांत गोंयांचो वडील जालो आनी एका वयर हुद्दे देवा वड्डीन म्हाका दिले आनी म्हज्या तांके प्रमाणे हांवें ते जेरी पावयल्यात म्हूण दिसता म्हाका. आतां कार्मेलीत वड्डीन कितें म्हाका आकर्शीत दिसता म्हूण तुवें सवाल केले. एक जिणी एक सादी आनी सोंपी दरबार ना ओडवी कांय ना सादी जिणी म्हाका जाय आसलें तें. दुसरें एक सामुहीक जिणी पळयात मनशाच्या जिणेंत अस्कतकाय आसा. एकल्याक सोडल्यार ती अस्कतकाय खंय पावयता म्हूण सांगूंक जायना. पूण सांगाता जियेतना एकामेका आदार मेळटा, एकामेकांतल्यान देख मेळटा, एकामेकांतल्यान उर्बा मेळटा. आमची जिणी कार्मेलीतांची जिणी सामुहीक जिणी एकसुरी जिणी न्हय. म्हाका सामुहीक जिणी गरजेची आसली ती म्हाका मेळ्ळी. तिसरें कितें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत तशें आनी म्हज्या काळजाच्या अत्रेका तशें मागण्याची उर्बा आसली. कार्मेलीत जिणी मागण्याची हांवें सुमार 1950 वर्सां तावन आजून पर्यंत तें पळयलां. सांगाता मागणें करचें, सांगाता ऑफीस म्हणून, सांगाता गायन करचें आनी तूं एक उर्बा मेळटा, देवासा मेळटा. तें कार्मेलीत वड्डीन आसलें. आनी एक कितें गे म्हळ्यार म्हाका ल्हानपणांत मिसांवांची बारी उमेद आसली. देवाचे उतार परगट करचे. आनी कार्मेलीत बेल्जियमांत गांवांक आयलांक आयिल्ले. तांचे बरेच हांव एक मिशनरी जातालो म्हूण राखून आसलो. अशें ह्यो सगळ्यो संगती कार्मेलीत जिणी जियोंक म्हाका उत्तेजन दिताले. अशें हांव कार्मेलीत जिणी जियोंक शकलो. फादर आतां तुमच्या शिकपा विशीं सांगचें जाल्यार तुमी 2 डॉक्टरेट सनदी आपणावन मैसूर विश्वविद्यालयांत चेअर ऑफ क्रिश्चियनिटी हाचे संचालक 16 वर्सां जावन तुमी सेवा दिल्ली आसा. त्या भायर तुमी 10 वर्सांनी चड बूक बरयल्ले आसात. शिकप तुमकां कित्याक कितलें आवडटा? कित्याक आमी शिकोवचें केन्नाच रावोंक नजो? पयल्या सुवातेर तुवें सांगचें सामा म्हाका शिकपाची भोव आशा आसली. आशा मात्र न्ही, एक उतार सांगचें जाल्यार परबस आसलो. आमच्या कुटुंबान जाल्यार म्हज्या बाबाक भावांक आनीक काम चड, ते आळशी मनीस न्हय. म्हाका दिसता तांचो इल्लो वसो लागला म्हणून म्हाका आळसायपण जायना. कांय म्हणी काम करनाच जालो. आतां शिकपा विशीं सांगचें जाल्यार भुरग्यापणार 5वी क्लास म्हणसर म्हाका तितली उर्बा नासली. म्हज्या भावान म्हाका उत्तेजन दिलें. तो ताका संस्था शेव दिवनी म्हूण मागता. आनी ताचे उपरांत नंतर आयलो त्या दाळा उर्बा सुरू जाली म्हाका. आनी SSLC त्या दाळा 11th स्टँडर्ड तें जाल्ल्यानच BA जाली. मागीर ह्या जगपणाचें शिकप जालें, BA जालें, MA जालें. आनीक ताचे उपरांत डॉक्टरेट करचें म्हूण आशा जाली. डॉक्टरेटी जाली. तुवें सांगल्या प्रमाणेच आनीक चड शिकया म्हूण जालें म्हाका. आनी हांव वेल्लोर वचून कावन्सिलींग शिकलो. कावन्सिलींग प्रॅक्टीस केलें. ताच्या उपरांत बॉम्बे वचून कावन्सिलींग केलो. ताच्या उपरांत मोदें म्हाका 2 वर्सां मेळ्ळी. हांव लॉ करूंक धरलें. हांवें 2 वर्सां लॉ केलो, LLB करून.
पूण निमाणी परीक्षा बरयली ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या वेळार प्रोविन्शियल जावन वेंचून काडलो डेलिगेट प्रोविन्शियल जावन अशें आसतना दोनांत एक हांवें वीस जाय हांवें लॉ कसो गी LLB करचें गी या दुसऱ्यांची सेवा करची गी म्हणलें हांवें चिंतलें सेवा करची लॉ जाल्यार पुत मागीर करयत म्हूण तांचें चिंतलें हांवें आनी तें डेलिगेट प्रोविन्शियल जाल्या उपरांत म्हाका आनी कितें शिका जाय म्हण अशें आसलें आनी एक कितें गे म्हळ्यार म्हजें शिकप आमच्या मिस्तीक जिणे विशयान ल्हानपणी त्या मिस्तीक जिणेची म्हाका उर्बा आशिल्ली आशा गैंतना आयली म्हूण हांव नेना आशा आसली म्हाका आनी मिस्ती जिणे विशयान तस हांवें थंयच जमा केलो रिसर्च केलें आनी मैसूर युनिवर्सिटीन थंय PhD घेतली ती तत्वशास्त्रा प्रमाणे म्हाका भोगलें मिस्तीक जिणी मिस्तीक अनुभव तत्वशास्त्रा प्रमाणे मात्र न्ही देवशास्त्रा प्रमाणे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे देखून देवशास्त्रांत एक सनद जोडल्या शिवाय म्हजें शिकप कंप्लीट जायना म्हणल्यार म्हाका भोगणी आसली देखून म्हाका रोमान धाडलो रोमा गेल्ल्या वेळार म्हाका आशा आसली पवित्र पुस्तकाचें शिकप हांव शिकतलो म्हणून द होली बायबल म्हणजे जनरल म्हाका सांगलें तूं दैवशास्त्राच तूं शिक मनशा विशयान शिक थियोलॉजिकल एन्थ्रोपॉलॉजी बरें म्हळें हांवें आनी थंय जाल्यार सांव पौलाची शिकोवणी आनी सांज कुर्साच्या सांजो हे मनशा विशयान मनशाच्या परिवर्तना विशयान कितें सांगतात ताच्या विशयान हांवें तो जमा केलो आनी शिकलो अशें म्हजी दुसरी सनद द न्यू मॅन इन सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस अशा विशयान हांवें केलें कर्ण जाल्या उपरांत म्हाका तो 6 म्हयने पडना राखोवंक पडलें ती डिफेंड करूंक तेन्ना हांव होली लँडाक गेलो थंय जेजू क्रिस्त कसो जियेलो म्हणलें थंय हांवें पळोवन घेतलें फाटीं आयलो आनीक टायम आहलो हांवें बेल्जियमाक बरयलें लुएन युनिवर्सिटी म्हाका पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करूंक जाय म्हणून तांणी म्हाका एक स्कॉलरशीप दिता म्हणलें तितल्याचेर हांवें प्रोविन्शियला बरयलें तो म्हणलो कर नाका म्हूण ताणें सांगूं ना तो करता जाल्यार कर आतां चॅप्टर येता म्हणून येता जाल्यार ये म्हणून हांवें चिंतलें चॅप्टर येता परतून जाल्यार मागीर फाटीं वचून पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करता म्हूण चिंतलें आनी गांवांक आयलो आनी एक देवाचें मांडवळ कितें गी म्हळ्यार खंयच्या विशयान हांव शिकलो पळय त्याच विशयान म्हाका शिकोवंक मेळ्ळें वर्सान त्याच वर्सान ते विशय शिकयतना हांव शिकता आनी चड शिकता आनी चड शिकता असो प्रतिफळ जावन नैस हांव शिकपांत वाडलो शिकोवच्यान वाडलो अनुभवूय मेळ्ळो अशें एक देवाचें मांडवळ म्हण येत हांवें चिंतूं ना असं देवाक हांव अर्गान येता फादर तुमच्या ह्या शिकोवपाच्या आनी शिकपाच्या व्हडा अनुभवान तुमी मैसूरांत ध्यानवनां बांदलें आनी कोडयाळांत ऋषिवनां बांदलें आनी ह्या दोनी संस्थांनी अजुनूय कार्मेलीत आध्यात्मीक सेवा दिवन आसात ह्या संस्थां खातीर तुमी वावुरतना ते बांदतना तुमची एक दूरदृश्टी कितें जावन आसली कसल्यो फुडें अडखळ्यो तुमकां आयल्यो आनी ह्यो अडखळ्यो तुमी कश्यो फूट केल्यो फादर पळय हांव मिस्टिकल जिणे विशयान गुपी जिणे विशयांत शिकलो आनी कार्मेलीतांचो कायदो कितें म्हळ्यार आत्मीक जिणे वाडोवचे कशी गे म्हूण आमी जिवन दाखय जाय आमी जिये जाय आमकां अनुभव आसा जाय आनी दुसऱ्यांकय तो अनुभव आनी आमी वांटे दी जाय आनी तांकां शिकय जाय आमच्या भारतांत तर संस्थे नासले आसलो एक संस्थो AVP म्हूण आध्यात्म विद्यापीठ बेंगलोर पूण आमच्या प्रोविन्सान नासलो आमकां जाय म्हणून म्हाका भारी आशा आसली ते आमच्या प्रोविन्शियल चॅप्टरांत पास जालें तशें प्रोविन्शियल कावन्सिलांतय पास जालें आनी तशें सुरू करचें म्हणून आमी चिंतलें सुरू जायत्यो अडखळ्यो आसल्यो जायत्यो अडखळ्यो इसल्यान पयशे नासले तितल्यान जागो नासलो तितल्यान एकल्याचें चिंता एक प्रमाणे थोडीं जायत म्हणटा थोडीं जायना म्हणटात अशें आसलें जाल्यार कित्याक चॅप्टर डिसिजन आसलें तशेंच कावन्सील डिसिजन आसलें तो पावलचो कायदो म्हजो प्रोविन्शियल आसा हें चिंतून मैसूर आमी ध्यानवनां बांदलीं आनी दुसरें संस्थो इंडियांत आसलो पुणा एक संस्थो तो दुसरो आसूं
पूण आध्यात्मीक जिने विशंत आसा दुसरो संस्था आणि त्या दळा बांदलो संस्था अजून पर्यंत वाडोवनूच आयला तितल्या भितर हांव युनिवर्सिटीन शिकयलें तुमी सांगलेल्या प्रमाणे जायत्यो वर्सां शिकयलें हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांवें कितें करचें म्हणलें म्हाका अमेरिका शिकोवंक आपयलो आर्लिंग्टन युनिवर्सिटीन हांव वचूना हांवें सांगलें हांव खूब सारीन बसतां सेर्मांव सांगता हें म्हाका मेळूं ना शिकोवचें म्हाका मेळ्ळां बुकां मदें म्हाका पुरलां पूण देवाचें उतर परगट करूं मेळना तें करता म्हूण तो संदर्भ आसलो म्हाका टॅक्सास आर्लिंग्टन युनिवर्सिटीन प्राध्यापक जावन शिकोवचें जाय तो बरो सांबाळ आसलो हांवें पुणशे लागीं सांगून कोणाकय सांगून हांवें नाकाच म्हळें आनी ताचे उपरांत कोडयाळाक आयलो उपरांत हांगाय एक संस्था जायचे म्हूण आशा नासलो जायते जागे पळयले हांवें थंय एअरपोर्टा लागीं जागो पळयलो इसिल्यान गुडा मड्यान त्या इसिल्यान आनी खंय जायते जागे पळयले तेन्ना हो जागो तो ऋषिवना जागो राणीपुरा आसलो ऋषिवना जागो मेळ्ळो अशें तो संवसार बांदलो हो बांदता आसतना म्हजो मुख्य इरादो आहलो ऋषिवना बांदतो मुख्य इरादो आहलो कितें म्हळ्यार आमी आध्यात्मीक जिणे विशयांत अबाउट स्पिरिच्युअलिटी वी मस्ट डू रिसर्च म्हणून इंडियन कार्मेलाइट रिसर्च सेंटर करचें म्हणली म्हजी निजाकी आशा आसली तो देय जावन आसलो पूण संस्था चलोवन व्हरी जाय जाल्यार संस्था समाजान जिये जाल्यार पयशांची गरज आसा आनी साद्या लोकांक गरजेची आसा देखून आमी एक कोर्स मांडून हाडलो 8 म्हयन्याचो कोर्स मात्र न्हय थोडी हर्मिटेज बांदून थंय एक सुरे रावून मागणें करना प्रार्थीत करना कशें आमची जिणी मांडवळ हाडची म्हणून हांवें आशा केली भारत असले हर्मिटेज बांदची म्हणून हांवें प्रौढशालाक 2-4 कोटी बरयल्या कावन्सिलाक तांणी शेळें उदक घालें कडेक एक हांवें बांदलें तें आजून यूज करनासात अशें म्हजो देय जावन आसलो कितें म्हळ्यार आमच्या इंडियन कार्मेलाइट रिसर्च सेंटर करचें म्हणून तें सपन आजून जारी जावना मुखल्या दिसांनी काही देवाच्या कुशान जातलें हर एक वेळ आसा जातलें म्हणून चिंत्या फादर वडोला हांवें तुमकां तुमच्या बुकां विशयान सांगलें बूक बरयतात म्हणून आनी 12 बूक तुमी बरयल्यात आनी ह्या दिसांनी एक बूक तुमचो मोकळीक जावचो आसा त्या बुका विशयान कितें सांगतात की फादर म्हजी ओडणी कितें म्हळ्यार म्हाका गूंड चिंताप जाय म्हज्या रुमान बसून म्हाका चिंता करूंक जाय न्ही जाल्यार म्हजी मौत थंय हांगा धांवता आनी कित्याक हांव शिकयतां हांव शिकतां कित्याक हांव शिकयतां आनी शिकतां कितें शिकिल्लें या शिकोवचें तें सामान म्हूण म्हाका दिसूंक जाय त्या वेळा हांव बरयले वरी म्हाका म्हज्या मतीक डिसिप्लीन येता आनी जायत्यो ताळण्यो पयस येतात जायत्यो ताळण्यो कोणा विशयान उलोवचें तें करचें हें करचें अक्कडी पयस येतात म्हज्या रुमान बसता आनी बरयतां अशें देवाच्या दयेन हांवें 12 बूक बरयले आजून सगळी बूक विकून गेल्यात सगळी बूक विकून गेल्या हांगा इंडियन मात्र न्हय अमेरिकांत इंग्लंडांत आनी सगळ्यांनी बूक विकून गेल्या निमाणो बरयलो बूक हो थ्रू डार्कनेस टू लायट काळक्या राती मुखांत्र उजवाडाच्या जिणेक आमी वेचे कशें गे म्हणून असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार आमच्या जिणेंत संतोश मात्र ना आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत एक कश्ट आसा कश्ट आमच्या जिणेचो एक वांटो कश्ट तें गरजेपणांतले वस्तू न्हय गरजेची वस्तू अनुभव न्हय कुरपेची एक जर जावं पावता कश्ट ते कुरपेचे जर जावं पावता थोडे फावटी कश्ट येतात मात्र न्हय निराशे कश्ट जावचे कश्ट येतात हांव चलवतां कॅन्सराची पिडा येता काळजाची पिडा येता कोण कितें उलयतात कोण कितें करता तेन्ना निराशे जावची वाट आसा तेन्ना आमी समजूंक जाय ही एक कुरपेची जर ह्या कश्ट म्हणल्यार कुरपेच्या जरी मारी पात्र न्हयच हांव म्हज्या मती उजवाड येता पूण बगार म्हजी जिणेच परिवर्तन जाता थ्रू डार्कनेस टू लायट तशेंच ह्या बुकाच्या दुसऱ्या भागांत फ्रॉम इल्युशन टू एनलायटनमेंट
ह्या बुकांत 2 भागात, फ्रॉम डार्कनेस टू लायट, फ्रॉम इल्युशन टू एनलायटनमेंट. आमच्या जिणेंत जायते इल्युशन आसा, जायते स्वप्नां आसात. पळय पुस्तक सांगता, वॅनिटी ऑफ वॅनिटी, एवरीथिंग इज वॅनिटी. वय आमच्या जिणेंत जायते वॅनिटी आसात. आमी स्वप्नां चिंता सावळे फाटल्यान धांवता. तसल्या जिणेंत हांव न्हू निजाक उजवाड येवचो कसो, उजवाडाक आमी येवचें कशें तें हांव ह्या बुकांत वचून सांगता. भुशा आमकां जर तर गूण मागण्याची आनीक मिस्तीक जिणेची आशा आसा तर जाल्यार बरी एकल्याची आशा आसा, ओडणी येता. आमचो आत्मा पळय, ताका कितलें उदक दिल्यारय पावना. चड आनी चड आमी आशेता. ती आशा बागोवचो फायदो आमचो. देवान आशा दितना आमी बागयचय म्हण दिता. आमी बागोवचें न्ही, देव बागयता. देव आशा दितना तो बागयता, पूण आमी सहकार दिजय. तर आमचे थंय तसली आशा आनी उर्बा येता आसतना ती कशी आमी चलोवन वचची म्हणून ह्या बुकांत हांव विवसन सांगता. भोव बरें फादर. आतां जिणेच्या संजेर तुमी आसात तेव्हा तुमकां लांब खूब बरी भलायकी दिली आनी त्या खातीर तुमी देवाक अर्गां दिली. तुमच्या मुखल्या जिवितांत तुमी कितें करूंक चिंतलां आनी आमच्या मालगड्या भावा भयणींक तुमचो संदेश कसो फादर? कोण जाणा मुखली जिणी कोण केला कितें म्हणून आजच म्हज्या भावाची बायल सरली, ताज्या उपरांत हांव सना कितली मुखली जिणी आसा म्हणल्यार हांव नेना. आनी एक बूक बरोवन धरला हांवें. प्रत्येक जाण मागण्यांतच आमी रेतीर करची कशी म्हणून गुपी जिणे विशयांत आनीक मेडिटेशनांत मागण्यान कशें आमी सुरवेतान आखेर म्हणसर आमी नियाळ करचो कसो आनी रेतीर करची म्हणून बूक बरोवन धरला. ते एक पंथा पावूंक की पुरो हांव नेना. त्या शिवाय आनी कितें म्हळ्यार आमी मुखां विशय चिंतचें कित्याक? सत्य सांगचें जाल्यार हांव सबार पोटी कुर्सा मुखार पळोवन सांगता आनी हांवें कितें करचें तें तूं सांगचो न्ही आपण. हांवच नेना. म्हजें दान म्हण ताका दिवंक तयार आसा. म्हजे तांकी प्रमाणे हांव वावुरता आनी ताचेर कितलो पावत जाता पळय तो दवरता. आनी कितें दवरना जाल्यार तेंय आशेता. कशें करचें म्हूण कळना. तर हांवें कितें करचें? तर आनी कितें करचें म्हणलें एक म्हाका काल प्रोजेक्ट म्हणलें ना. बूक हांवें धरला, प्रोजेक्ट म्हणलें ना. आनी म्हज्या भावंडां विशय सांगचें तर जाल्यार हय ते बरे जिणी जियेतात, देखी वंदिनी जियेतात. सायबिणीचे देवस्थान आसा, मागरें आसा, समूह जिणी आसा. पूण एक आमी कार्मेली जावन आसतना कार्मेली जिणेचो ध्येय आमी धरी जाय शिवाय मुख्य जावन खंयच्या वस्तूंनी आमी धांवचे न्हय. खरी एका मनशाची आत्मी जिणी ताच्या आपोण्या प्रमाणे जिवोवच्यान दोन आसा शिवाय खंयच्या दोन ना हें समजूंक जाय. The man's spiritual history is best said by what he does in his chosen life. आमची chosen line कार्मेलीन जिणी ह्या जगपणाची आंतू आमी संपूर्ण जोडूंक जाय. आनी तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा तो कितें तें शाबास घेत तें सगळें पोकळेपण फायद्या पडना. आनी एक कितें म्हळ्यार हो संवसार अपूर्ण, ही समाज ही अपूर्ण. खरी एक अपूर्ण काय आसा म्हूण आमी उडल्यार उलपाता पडटा. तेच आसा आमच्या तांकी प्रमाणे आमी जियेता. मस्त संगती पळय नासल्या बरी वेच्या. थोडे संगती मात्र आमच्या तांकी प्रमाणे आमी तितून वच्यो. इतलें केल्यार म्हाका दिसता तें पुरो म्हणून. आनी आमची जिणी आमची न्हय पळय, देवाची जिणी देव सांबाळून वता. आनी फाल्यां कितें जाता मोत्ता कितें जाता हांव नेना. आतां मेलो जाल्यार म्हाका काय हाचें चड करूंक जायना. आतां घरां आमची मालगडी आसात, उतर प्रायाची आसात, तांकां एक प्रेरण दिवचे तरी कसली उतरां वा संदेश तुमी दिवंक आशेतात की फादर? आमच्या घरांनी मालगडी आसात. हय म्हज्या की मालगडी आसल्यांक काले प्रेरण दिवचें. ल्हान काले प्रेरण दिवचें जाल्यार सांगता हांव कितें म्हळ्यार आतां कितें सांगिल्लें आमच्या पोण्या प्रमाणे
आमच्या जिणेचे ध्येया प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करीत जाय. आमकां हर एकल्याक हे स्वाधर्म आसा. The man's spiritual history is best said by what he does in his chosen life. आम्ही कर्मेलित, आम्ही धर्मीक, आम्ही याचक. याच्या प्रमाणे जिवूंक जाय. आनी संवसार कितें तसो करता, असो करता, तो तिजें करता, वो अशें करता, आमी जावचें, ताचे कडेन कॉम्पिटिशन घेवचें, ही गरज ना. ही गरज ना. चलोवणी आनी गेलोवणी दोनीय देवाचे. कळ्ळें न्हू? ताचेर पातयेवचें, आमचें काम बरें करचें आनी मुखार सरचें. देव बरें करूं फादर. तुमचो अपूर्व असो जिणी अनुभव आमच्या संगी वांटून घेवन कुडीक मात्र प्रायज आमची आत्म्याक नाही म्हणून आमच्या विक्षकांक दाखोवन दिल्याक तुमकां देव बरी भलायकी दिव आनी ताच्या महिमे खातीर आणखी जायती वर्ती कामां करूंक तुमकां प्रेरण दिव आनी कृपा दिव म्हूण आमचें मागणें. देव बरें करूं फादर. तुमकां मस्त देव बरें करूं. संग्राम दिल्याक देव बरें करूं.